टी दा बो भाग्यवंत मारियेची पान 200 T10 page 206.
सगळ्याहून व्हडली स्वर्गा आमकां माय स्वर्गाराणी आमकां बोल देवा मुखार आमची काळजां भूर कोटा जिव्या देवाक दिवासता आमची काळजां भूर कोटा जिव्या देवाक दिवासता आमची काळजां भूर कोटा जिव्या देवाक दिवासता आमची काळजां भूर कोटा जिव्या देवाक दिवासता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुम्हा सोमेस्तांक देव बरो दीस सावंड येता. आयज जेन्ना ह्या पोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या, तुम्हा सोमेस्ता पासत हें मीस भेटयल्लें आसा. तुम्हा जोण एकल्या पासत आमी मागता तुमचेर तुमच्या गोराब्याचेर सायबीण मायन भरपूर बेसांव घालूं आनी सगळीं तुमचीं कामां सुफोळ जावं, तुमच्या भुरग्याचेर तरणाट्याचेर बेसांव पडों. आनी आयज खेरीतपणी मागूंक लायलां लिली डिसोजा आपलो जल्माचो दीस समोरमता, मासियो पेशोतो आपलो जल्माचो दीस समोरमता. तांचो उगडास करुया आनी आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस समोरमतात. तेच भाशेन काजाराचें वरोस समोरमतात. सगल्यांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. सगळीं आमची तेसां आमची मागणी मनान धरून ह्या पवित्र मिसाचे रितीन शिताबेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, उत्सवीक वर्साचे 10 म्हयने हुपून 11व्या म्हयन्यान आमी आमची परंपरीक रुजाय सायबिणीची दोबाजीक परब समोरूंक एकठावल्या. आयच्या परबेचो विशय रोजारीचे प्रार्थन, शुभ वर्तमान मानूंक, जियोंक आनी परगटूंक आमंत्रण. मारयेन शुभ खबरेक द गूड न्यूज आपल्या कुसव्यान संभोवूंक, जल्माक हाडूंक आनी देवा बापाक भोंपून क्रिस्ताच्या व्हडट्या गुटाची गोवाय जाली. हेंच आमचे सोडवणीचे गूट रोजाईचे प्रार्थन माळ्यान गुंटून आनी भक्ती मनान उच्चारता आनी सोडवणीक उजवाडान नियाळटा. नियाळलेले गूट आमचे जिवीत जिवंक गरज आनी जिवितान बावार्थाचे तिरायेन आमी ते काळजीदारपणान आख्खे रचणेक परगटूंक गरज. तर आमचे सर्गीचे आवयक परगटतना रुजायेचें प्रार्थन दिसपोटी उच्चारूंक आनी ह्या वरवीं आमचें मागणें क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची परगटणी जावंक बापाची कृपा आनी बळ आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, रुजाय सायबीण मायची परब समोरमतना सायबीण माय सदांच उदार जाली दुसऱ्या सवें. शी वॉज जेनरस टुवर्ड्स अदर्स. हेंच गोट आमी मनान दवरूंक गरज आनी तिचे भाशेन आमी उदार जावंक जाय. आमच्या मागण्यांनी उदार, आमच्या उतरांनी उदार आनी तेच भाशेन आमच्या कोरण्यांतल्यान हें आमचें उदारपण दिसोंक जाय. जायते पावटी घोडये आपलेपण आमच्या जिवितान आयलां, आपस्वार्थीपण आयलां आनी सायबीण माय भाशेन उदार जावंक आमी विसरल्या. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच ह्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध.
हे पासत बाग येवन सदांच सांग वारमरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया सोर्वेस्पोरा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टांनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप जैतुनाच्या दोंगरार ताण शीस जेरुजाल्याक परतले एका सोणवाराचे वाटेक
वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाला लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते ये पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, माथ्यू, आल्फेवाचो पूत, जाकोब आनी उर्बेगोन सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदस, जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावां भयणी बरोबर तशेंच हेरां वस्तुऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. W16 पान 270 आनी 2. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. आमी जबाब कसो पयलो श्लोक गायतले. दुसरो, तिसरो, चवथो आनी पांचवो श्लोक आमची भयण गायतली तेन्ना आमी सगळ्यांनी उगी रावन पोत्तून जबाब गावचो. सगळी गावुया. बागयोंत पावलून गॅलिलेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सोमोर्ती काल तो जल्मलो आनी सोमोर्ती काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलेलीं भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी
पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B8 पान 24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गावचो. Sol, 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 respira. Sol, 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 respira. Sol, sol, respira. Sol, sol, respira. Sol, sol, respira. Jesus, Babace, utor tu. Facciamoci pomoza. Gesù caroga usardu. Angava mashi avuke. Sol, 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 respira. Sol, 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 respira. Sol, sol, respira. Sol, sol, respira. Sol, sol, respira. Sorve sporitum ce soveasu. Duce saveasu. Marcu pormoren Gesù Christa Gesù fortoma. Oi tu brazo mia. आपले शिकवणेन जेजून उर्बोंजीक म्हळें, धर्मशास्त्रा विशीं चोतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवूंक, टिंट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयलो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसांक घेवन विद्वांची गोरादारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू दोर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता ते चोत्रायन पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सोपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेंत दुडू घाल्यात तितल्या भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घालां. तूं सगल्यांनी ओगळें आसलें तातलें गेलां, पूण आपल्या दुर्बळांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. Gesù Cristo Gesù fortomane. Ogni tu caprista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज रुजाय सायबीण मायची परब समोरोमूंक आमी आयल्या. रुजाय सायबीण तेरसाची सायबीण आनी तिचें फेस्त करूंक आमकां व्हडली खुशालकाय. तेरसाचें खोंत तिणें आमकां दिलां आनी हें रोजार मागणें आमी करूंक जाय म्हूण ती आमकां उगडास कोत्ता बोगोर बोगोर. आमचो पाद्री पियो सदांच म्हणटालो, द रोजरी इज द वेपन अगेन्स्ट ऑल इवल, द वेपन फॉर आवर टायम्स. आनी आमी जाणाव पाद्री पियोच्या जिवितान तो दिसा कितलेच तेर्स कोत्तालो, कितलेच तेर्स कोत्तालो. आनी हे तेर्साचे मागणे रोजार आमी जोण एकल्यान करूंक जाय म्हूण सांत बोक्त आमकां उगडास कोत्ता.
आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन सायबीण माय शिसांक एकठांय कोत्ता रोजार करूंक. ते भियेलेले भिरांत ताच्या काळजांनी आसली, तांचो भावार्थ हाल्लोलो, पूण सायबीण माय तांकां सगल्यांक एकठांय कोत्ता सेनेकलान आनी म्हणटा मागणें करया, रोजार करया आनी तांची भिरांत पयसायता. जे भाशेन सायबीण मायन तांकां एकठांय केले, सायबीण माय आयज दर एका घोराब्याक एकठांय कोत्ता तेर्साचें मागणें करूंक. पूण हो सायबीण मायचो ताळो आमी आयकोता काय, तिच्या उल्याक आमी पाळो दिता काय, आयज आमी नियाळूंक गरज. आनी ब्रिटीशा बाबडीनो जेन्ना तेर्सा विशीं आमी उलयता एक धाकटुली गोवायकी म्हाका दिवशी दिसता म्हज्याच जिवितांतली. A small testimony from my own life. जायती जाणांत म्हाका तरणाट्यांचो भुरग्यांचो खूब मोग जायती आपुरबाय म्हणून. जायती तरणाटी म्हाका आदार करतात, हेल्प करतात, हांव आसा ते सुवातेर. म्हाका जाय तो आदार तांचो मेवता म्हणटकूच हांवें चिंतलें ह्या म्हज्या तरणाट्यांक खंय तरी व्हरोंक. एप्रील मायान सुटी पडटा, हॉलिडे पडटा, गोरमेचे दीस, खंयसर तरी भायर व्हरोंक तांकां हांवें चिंतलें खंय व्हरया, खंय व्हेल्यार बरें असो हांव चिंततालो. तेन्ना म्हज्या मनान येवजलें तांकां श्रीलंका वतलो म्हणून, कोलंबो म्हणटा थंयसर. ते सुवातेर हांव गेलोलो, आय हॅड विजिटेड दॅट प्लेस. ते सुवातेर हांव रावलोलो, थंयसर सेवा पासून हांवें दिलेली आनी एकदम बरो देश श्रीलंका. म्हणटकूच आमच्या तरणाट्यांक थिंगा लायक जातलें. थंयसर जायत्यो इगोर्जो आसात, जायतें पळोवंक मेवता अशें हांवें चिंतलें तरणाट्यांक व्हरोंक. आनी जेन्ना ह्या तरणाट्यांक हांवें म्हजो प्लॅन सांगलो, पळय म्हजी येवजण हे भाशेन आहा तुमकां थंयसर श्रीलंका व्हरपाक, ती सारकी हॅपी जाली. फादर या म्हणोंक लागलीं. थोड्याशीन पासपोर्ट नाहल्ली, पासपोर्ट करून काडली. थोडीं जाणां केन्ना विमानान बसोंक नाहल्लीं, तांकां उमेद भरली. आतां आमी वचपाची हांत कोलंबो श्रीलंका. व्हडे खुशालकायेन आमी सुमार 20 जाणां गेलीं थंयसर. म्हणटकूच आमी भायर सरलीं वचोंक आनी गेलीं आमी श्रीलंका पावलीं. थंयसर म्हजो इश्ट आहा एकलो याज्ञीक, तो आयलो एअरपोर्टार आमकां व्हरोंक आनी नेगोंबो म्हणटा थंयसर आमी आमचें बिराड केलें. पावलीं आमी देनपारच्या वेळार. सांजेर म्हणलें तुमकां वतलो आमच्या कोलंबो डायसिसाच्या कॅटेकॅटिकल सेंटरा लागीं. सुपवत आराना म्हणटा ती एक सुवात आसा थंयसर आनी दोतोनीच्या भुरग्यांक बा थंयसर हाडटात. कित्याक थंयसर व्हडल्यो इमाजी आसात. जेजूचे व्होपारी, द पॅरेबल्स ऑफ जीजस, जेजून केल्या त्यो मिलाग्री सगळे इमाजींतल्यान ते दाखोळ करतात. एकदम बरी सुवात. म्हणटकूच थंय व्हरोंक हांवें चिंतलें तांकां. एकलो दुसरो फादर पळय आहालो म्हजो इश्ट, तो आमचे बाराबर आयलो. ते सुवातेर सुपाना अरवत सुपाना म्हणटा थंयसर आमी गेले आनी थंयसर ते सुवातेर तांकां हांव भितर घेवन गेलो कॅटेकॅटिकल सेंटरान. आनी खूब बरें दिसलें तांकां ह्यो सगळ्यो इमाजी पळोवन. आनी जायती बरी सुवात. सांत जुजेचें वर्कशॉप आहा थंयसर, सायबीण मायचें आहा आनी जायतें दाखयलां. द बेस्ट पार्ट वॉज द ब्लेसड सॅक्रमेंट रूम. थंयसर एक तोळें आहा, त्या तोळ्यांत एक बोट केल्या तेंच्यांनी आनी त्या बोटी भितर धाकटुलें कॉपेल. म्हणटकूच तूं त्या बोटी भितर सोदताय, तूं तोळ्यान आहाय आनी सांतिस्म तुजे फुड्यान थंयसर दवरलेलो आसा. तूं रोजार मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजें वडें बरें हालता दोलता, कित्याक तूं तोळ्यान आहा. बरें दिसता. अ नायस फिलींग. चॅपल इन द बोट विथ द ब्लेसड सॅक्रमेंट. म्हणटकूच आमची तरणाटी खूब हॅपी जाली, खुशाल जाली. फादर देव बरें करूं तुका, हांगासर त्यान हाडल्यात आमकां अशीं म्हणोंक लागलीं. हांवूय खुशाल जालो तांकां हो सोयग मेळ्ळो देखून. थंयसर पयल्या उपरांत आमी भायर सरलीं आनी मागीर हांवें म्हणलें आमी आर्च बिशप हावस थंयसर या. थंयसर लागीं लुड्स सायबीण मायची एक व्हडलो ग्रोटो आहा थंयसर. तो ग्रोटो म्हणल्यार तुमकां दाखयता. जायती बरी सुवात. आर्च बिशपान थंयसर लुड्स भाशेन व्हडली सायबीण मायचो ग्रोटो केलोलो आसा. आनी आतां भायल्या देशाचो लोक पासून श्रीलंका येता तो लुड्स ग्रोटो पळोवपाक. आनी कोणें ताचे कडेन विचारलें, बिशप तूं येदें व्हडलें कित्याक बांदताय काय म्हणून. तेणें सांगलें म्हज्या लोकांक लुड्स सायबीण मायची जायती भोक्ती आहा, पूण म्हजो लोक गरीब, तो थंयसर पावना लुड्साक वचोंक. ताकाच लागून लुड्स सायबीण मायक हांवें म्हज्या देसांत हाडल्या अशें ताणें म्हणलें. आनी व्हडलो ग्रोटो ताणें बांदलो. म्हणटकूच आमच्या तरणाट्यांक घेवन आमी गेले थंयसर तो ग्रोटो पळोवपाक. पावस पडोंक सुरू जालो, काळोख जातालो. तरी वचोन थंयसर आमी पयले जायते फोटो काडले, बिशप हावसूय दाखयले तेंकां. आनी आतां सगळें जाल्या उपरांत सुमार सांजेचीं 7-7:30 वरां जालीं. आमी चिंतलें आतां परत आमी या नेगोंबो, कित्याक फाल्यांच्या दिसाक आमकां कॅन्डी वचोंक जाय भरपूर पयस.
म्हणटकूच आमी बसीन बसलीं आनी आतां परत आमी वेता आसतना नेगोंबो हांवें तरणाट्यांक सांगलें जाय तें म्हणलें तुमी आयज पळयलां देखलां जेजून म्हणलें हांव तुमकां सोयेक दिला हांवें म्हणलें आमी आतां देवाक आर्गां दिवया सायबीण मांयक आमी थँक्यू म्हणया आमी बसीनूच म्हणलें तेर्साचें रोजार करया लेट अस प्रे द रोजरी इन द बस तरणाटी म्हणोंक लागली फादर करया तेर्स करया तेर्साचें रोजार सुरू केलें बसीन आनी तेर्साचें रोजार सुरू कोत्ता हांवूय तांच्या बरोबर तेर्स कोत्ता हांव चिंतूच म्हज्या मनान सुचोवतालें बॅग बॅग हेंच म्हज्या मनान सुचोवतालें बॅग हांवें चिंतलें म्हजें बॅग खूंय आहा काय म्हणून चिंतूंक पडलो आनी हांवें म्हजें बॅग हाडलेलें त्या बॅगान म्हजो पासपोर्ट आसलो विजा कॉपी आसली आनी 10,000 रुपया म्हज्या बॅगान म्हणटकूच आई विचारलें तरणाट्या लागीं म्हजें बॅग आहा काय विचारलें मातशें रावत म्हणलें म्हजें बॅग थंयसर आहा आनी तरणाटी म्हणोंक लागली फादर तुजें बॅग घेवन तूं गेलोय बॅग तुजें ना हांगासर बसीन खंय गेलें बॅग फादर आमी तें कॅटेगॅटिकल सेंटरान गेल्लीं न्हू थंयसर तूं बॅग घेवन गेल्लोय आनी तेन्ना म्हणलें आसूं न्ही म्हणलें सायबीण माय दाखयतली आमी तेर्स चालू दवरया आनी तेर्स आमी चालू दवरलो आनी भाशेन सगळे तेर्साचें मागणें रोजार आमी केलें रोजार मागणें केल्या उपरांत हांवें तरणाट्या लागीं विचारलें हांवें म्हणलें तें बॅग म्हणलें तुमी शुअर थंयसर कॅटेगॅटिकल सेंटरा कोणें सोडलां हांवें तेन्ना एका चेडवान म्हाका दाखयलो पळय फादर फोटो जेन्ना आमी त्या कॅटेगॅटिकल सेंटरान भितर सोदतालीं तुज्या खांदार बॅग आहा आनी जेन्ना फोटो काडूंक आमी रावल्यान सांताच्या इमाजी कडेन खांदार बॅग ना तुजें बॅग थिंगाच उरलां भितर आतां इतलें पयस आमी वचोंक जाय आनी आतां काळोख जाला तो दुसरो फादर म्हज्या बरोबर आहा तो म्हणोंक लागलो फादर तें कॅटेगॅटिकल सेंटर आतां बंद जालां आसतलें आनी त्या भायर आमच्या उपरांत कितलोच लोक येयला आसतलो तो लोक आनी तुजें बॅग दोत्ता थिंगा कितलो लोक येयला तो घेवन गेला आसतलो बॅग पयशे आहा तुज्या बॅगा भितर आनी लोक रोखडोच वता कितें मेवत बा जाल्यार हिंगा दोरिनात ते भाशेन तो म्हणोंक लागलो हांव ओदीकूच भियेलो कित्याक म्हजो पासपोर्ट आहा विजा आहा पयशे सगळे बॅगान उरल्या आतां कितें कोत्तलो आतां चिंता तरी म्हणलें फादराक सांगलें फादर तो कोण पाद्री इन्चार्ज आहा ताका मातसो जाता जाल्यार फोन कर आमकां मातशें उक्तें कर म्हणून कॅटेगॅटिकल सेंटर कित्याक म्हाका तें बॅग जाय पयशांची खबर सोड म्हाजो पासपोर्ट आहा तो जावो म्हणलें म्हाका तेन्ना फादरान सांगलें फादर तूं भियेना काय आपूण फोन कोत्ता फोन केल्यार तो फादर फोन उखली ना आतां कितें कोत्तेलें आतां परत आमी वचोंक जाय बरेंच पयस वाट आनी त्या कॅटेगॅटिकल सेंटरार वचपाकूय वाट बरीच आहा तर हांवें सांगलें पळय म्हणलें एक काम करया आमी म्हणलें ते वाटेन बस गुणावया या म्हणलें पटून थिंगा कॅटेगॅटिकल सेंटरा लागीं कित्याक तें बॅग जाय म्हणलें म्हाका म्हणटकूच फादरान सांगलें बरें फादर या म्हणटकूच बस ते वाटेन गुणायली पूण फादर फोन काडिना ती स्वाद बंद आसतली कितें कोत्तोलय जाता तें करया म्हणलें दुर्गाचेर चोडोंक पडत जाल्यार चोडया म्हणलें कितें तरी करया पूण म्हाका तो पासपोर्ट म्हाजो जावो बॅगा भितर आहा तो जावो म्हणलें हांव हिंगाच उरलो कसो वयतलो हांव परतून म्हणटकूच आमी गेलीं थंयसर आनी त्या कॅटेगॅटिकल सेंटरा लागीं पावता पावता आमी पयलें थंयसर कॅटेगॅटिकल सेंटरान सगळो उजवाड आहा जायतो लोक एकठांय जालोलो आहा चिकार भोल्ला आनी हांव चिंतूंक पडलो कितें काय म्हणोन आनी आमी देंवली बसीक सांग त्या फादरीक कांयच खबर ना विचारलें लोकां लागीं थंयसर कितें चल्लां कॅटेगॅटिकल सेंटरान ह्या टायमार तें बंद आसूंक जाय आसलें तेन्ना ती म्हाका सांगताली अशीं ह्या टायमार कॅटेगॅटिकल सेंटर बंद आसता आमी 6:30 म्हणल्यार बंद कोत्ता पूण आयज कितें जालें तांचें स्पेशल मीस आहा देखून आयच्या दिसाच तें उक्तें आहा अशें केन्नाच उक्तें आसना आयच्या दिसाच उक्तें आहा आनी तरी दुसरी तरणाटी म्हणटाली फादर लोक चिकार बोल्ला तुजें बॅग आनी आमकां मेवता थिंगा भितर या म्हणलें वचोया भितर आनी आमी गेलीं भितर आनी सांज जुजेचें वर्कशॉप पळय आहा थंयसर कोनशार म्हजें बॅग आसा बॅग उक्तें करीत जाल्यार पासपोर्ट पयशे विजा कॉपी ते भाशेनूच आसा कोणेन घाल्लें मनान बॅग ना म्हणून म्हाजें सायबीण मायन घाल्लें तेर्साचें रोजार आमी बसीन कोत्तालीं सायबीण मायन मनान घाल्लें बॅग ना म्हणून ना जाल्यार नोको जावन घडये आमी नीट वयतलीं आहलीं कोलंबो वयतलीं आहलीं आनी मागीर कितें कोत्तलो आहालो म्हाज्या मनान पासून येवचें नाहलें सायबीण मायन व्हडली मिलाग्र केली त्या दिसा सरान चिंतालो केन्ना तरी गोवायकी दितलो म्हणून ह्या घडणीची केन्नाच दिवंक ना आयज म्हाका सोयीक मेवलो आयज म्हणलें सुरू जाय सायबीण मायच्या फेस्ता दीस तुमकां ही घडणी सांगतलो प्रितीच्या बाबडीनो तेर्साच्या मागण्या असलें मागणें ना इट इज अ व्हेरी पावरफूल रोजरी व्हेरी पावरफूल प्रेयर आनी प्रितीच्यानो हें रोजार मागणें आमकां करूंक उमेद दिसोंक जाय घरान कोत्ता तेन्ना एक ऑब्लिगेशन कशें बेश्टें करूंक जाय म्हणून करूंक फावना पूण उमेदीन उर्बेन आमी करूंक जाय कित्याक म्हणलेलें आसा द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर आयज आमच्यो फामिली कित्याक फुटून पडल्यात आयज आमच्या फामिलीन एक वोट कित्याक ना
कित्याक तेर्साचे रोजार आमच्या घरा बियान उणें जाला आनी जेन्ना तेर्स आमी म्हणटा पर्सनल तेर्स करूंक जाय खरो पूण फामिलीचे रोजार तेर्साचे मागणें खूब गरजेचें प्रितीच्या बाबडीनो आयज काल आमी पळयता जायते फावटी तरणाटी भुरगीं तेर्सान वांटो घेयनात थोडी पांय माय येवन म्हाका सांगता फादर आमीच कोत्ता तेर्स ती येनात फादर ती मोबायलार आसता कोण म्हणटा आनी कितें काम पडलां येनात तेर्साक आमीच कोत्ता तेर्स सगल्यांनी तेर्सान वांटो घेवंक जाय फामिलीचे रोजार ते आनी जेन्ना फामील कशी आमी रोजार कोत्ता तेर्स कोत्ता तेन्ना सायबीण माय त्या घोराब्याचो सांबाळ कोत्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो तेर्सा विशीं सांगता आसतना सुरवातीक म्हणलेलें आमची सायबीण माय खूब उदार तेर्सांतल्यान आमी उदार जावंक शिकोवंक जाय वी नीड टू बी जेनरस थ्रू द प्रेयर ऑफ द रोजरी सायबीण माय आमकां उदार काळजां मोनाची कोत्ता दुबावा विरेत आनी हेंच आयज गरज उदार मोनाची गरज आयज शुभ वर्तमान आमी पळयता कोण भाशेन ती विधवा ती आपणाची देणगी घालता डोनेशन घालता दोनूच नाणें घालता आनी जेजू पळयता तिचें मोन तिचें काळीज आनी शिसान सांगता पळय ती उदार वस्तोरी तिचे लागीं तितलेंच आसलें पूण तितलेंच तिणें दिलां कित्याक ती देवाचेर विस्वास तिचो गोड आहा ती जाणा देव तिका सांडचो ना म्हूण प्रितीच्या बाबडीनो कितलीं दिवंक तयार आसांक काय आमी हाव जेनरस आर वी फाटीं कोण एकलो मनीस मेळ्ळो म्हाका तो जायते कडेन व्हॉलंटियर कसो वावर कोत्ता इगोजेन सामकोच एक्टीव कितेंय जाल्यार तो आपणाचो वेळ दिता आपणाचे पयशे दिता आपणाक जाता ते भाशेन आपूण वावर कोत्ता आनी एक दीस ह्या मनशाक हांवें सांगलें बाबा म्हणलें तुजी म्हणलें म्हाका चड लायक जाता ही सोय तूं कितेंय जावं तूं आसता इगोजे लागीं खंय कितें गरज आसा तूं रोखडोच पावताय आनी तेन्ना तो म्हाका सांगूंक लागलो फादर आपूण दिवंक दिता फुडें सोदता दिवपाक कित्याक जेन्ना हांगासर आपूण ह्या संवसारान दुसऱ्यांक दिता स्वर्गार आपणाक तें मेवतलें वॉट आय गीव इन दीस वर्ल्ड आय वील गेन ओवर देर प्रितीच्या बाबा भयणीनो ताची उतरां खूब आवडलीं म्हाका जें कितें हांगासर आमी दिता दुसऱ्यांक थंय स्वर्गी राजान आमकां मेवतलें जेन्ना तूं तेर्स कोत्ताय रोजार कोत्ताय ते तेर्स तुजे बेश्टे वचोनात ते तेर्स आसात तुका थंयसर मेवतले तुका ते सगळे केल्यात पळय ते तेर्स दुसऱ्यांक फायद्याक पडटले ते रोजार म्हणटकूच प्रितीच्यानो जेन्ना रूज आयज सायबीण मायची आयज आमी परब समोरमता आयज तिचो उगडास कोत्ता तिची मोजत मागुया आमी तिची भुरगीं जाल्यार ती दाखयता ती वाटेन आमी चलूंक जाय तेर्सांतल्यान तिका आमी उलो करुया तिची देख आमच्या जिवितान आमी आपणावया आनी तेर्साचें रोजार मागणें करूंक आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांकूय आमी हुस्कावया हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान केरीत देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आमकां जोण एकल्याक मागुया सगल्यो बी रावया आनी ह्या वेळार क्रिस्ती कुटुंब कसो आमचो भावार्थ उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गानी प्रितमेच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो वरमरीत थंय जल्मलो पोंस पिलादाखाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर परबेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक काथोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकाचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी आमच्या देवा मुखार धरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी रुजायेचें प्रार्थना सवें मोग दाखोवन आपल्या जिविताचे पोरजोळीत देखीन बरे खबरेचे परगोटणार जावं मारयेचे विणवणेन बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवीत साखरेच्या मनान पोरजेचो परामर्श करूंक आनी दर एकल्याक आपलो धर्म पाळूंक सत्य दिवंक आनी पोरजेचें बरेंपण चिंतूंक मारयेचे विणवणेन बापा लागीं मागुया
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी कातोलकांनी आमच्या कुटुंबीक तशेंच खासगी जिवितान रुजायेच्या प्रार्थनाची उच्चारणी तिरायेन चालू दवरूंक आनी हे भक्ती वरवीं सोडवणीक फळां आमी भोगूंक पावूंक मारयेच्या विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. उत्सवीक वरस नेटान फुडें व्हरूंक आमची पावलां मारतना आमच्या जिवितान क्रिस्ताचो भावार्थ परगटचे आवडे हे वर्साचे समोरमणीन शार्ती पावूंक मारयेचे विनवणेन बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे फिरगोजीन भावपणाचो एकचार कोंफराद वांगड्यांक कुडी ओतम्याची भलायकी आनी मरण गेल्ल्यांक सासणाचो विसव मागतना पवित सोबेन उर्बेन वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदोळ बापा थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी केल्यान ती तूं स्विकार कर आनी आयज आमी जोण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तेरसाचो मोग आमच्या काळजांनी घाल. जायत्या गोराब्यांनी तेरसाचें रोजार मागणें आयज जायना तांचे काळीज मोन उजवाडाय सायबा. आनी आयज आमचे फिरगोजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेन्ना तुज्या आसऱ्या काल आमी चलता दुनिया सदांच आमचो वावर कोत्ताना तुजेर आमचो विस्वास आमी दवरूंक तुजो आदार आमकां दी. तेच भाशेन सगळ्या पिडेवंतांचेर त्रासान पडलेल्यांचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या यादनिकांचेर सिस्टरींचेर बेसांव घाल आनी सगळो आमचो वावर फळादीक कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो हो सादो उंडो आनी सोरो कुणायता आमचें जोण एकल्याचें जिवीत. हो सादारण उंडो आनी सोरो जेन्ना जेजूचें जिवें मांस आनी रगत कशें बदलतलो तेन्ना आमचें जिवीत आमी आमचे मोगाले माये भाशेन जेजूचेच खरें आनी बरें खबरेचे परगटणार जावंक वावरूंक हो उंडो आनी सोरो आनी आमचें जिवीत बापाक उबारुया. बेठोन एक आमी गायन गावया. सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 सी 43 पेज 46. Jesus, tu caminho
बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयली आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं बाबा. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोरवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबीण मांयक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यार आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची दियावोय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक वांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकांतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर तूं. सोनाली संसार मला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotuja. Gesù bello, Gesù ci consola.
बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पयच बेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आस्विस्मा सिमिया आमच्या आवशिलेर बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां वारमारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे बेगीन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तेच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बाबा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म दुतांक म्हणले आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोचे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सोरां घाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हो जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव आमचो सोडवणदार जो आयच्या दिसा आपल्या मायेचो आमी मोग करूंक जाय म्हूण आमकां उगडास कोत्ता तेरसाचो मोग आमच्या काळजांनी आसूंक जाय म्हूण आमकां उलो कोत्ता ह्या वेळार ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान
ती आमी सगळीं सुभागी सोम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया R20 जेजू तुजें नांव पान 185 R20 पेज 185. Lord,
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संतोष बरीत काळजान आमी पोरगोटाव. हे आमचे सोडवणीचे गुट हांगा बोगतीन समोर रमून आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळेंत बोगतीन नियाळून ह्या संवसारान जे सुक्ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसात. प्रितीच्या बाबणीनो खरेंच देवाक दिनवासूया. आयज आमी आमच्या आस्कारीन को पेट्रनस रुजाय साहेबणीची परब संभ्रमतांव. ताणेंच आमकां हें भाग दिलां हे वर्साक उत्सवीक वर्सा ही परब करूंक. आनी रुजाय साहेबीण आमचे पासो सदांच विनंती करता, कित्याक आमी सदांच तेच कोत्तलीं कातोलकां. खरेंच तिचे विणवणेन जायतो देवाचो आशिर्वाद, जायती कृपा, जायती काकलूत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो जाता. देवाक दिनवासून हो दीस सारुया. खेरीत भाशेन हांव पादविगराचे वतीन फादर सिंप्रियान, फादर डॉमनीक, डिकन शेल्डन म्हजे वतीन तुमकां सगल्यांक आयच्या ह्या परबेची उनुनीत परबी दिता आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद रुजाय साहेबणीचेच विनंतीन आमी सगळीं तुमचेर आंवडेता. अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. ही परबी न्हय फकत तुमकां ह्या मिसांत वांटो घेतली वो तालिगांव रावतली, पूण सगळ्या संवसारभर आमची तालिगांवची कुटुंबां जी हांवें शिपडलेलीं आसात, जावं वावराक लागून कुटुंबां बराबर जेतात, जिविताचें उदारपसण जुट्टात, तांचोय आमी उगडास कोत्ता. तांकांय आमची परबी पाठयता. आयज फोन येतलो, मॅसेज येतली, हॅपी फीस्ट म्हणून विशीस घालतलीं, तेन्ना तुमी सांगचें पादविगरान तांचोय उगडास केला, मागलान तांचे पासत आनी बरें आंवडे आनी फेस्ताची परबी आनी मागणें तांकां पाठोवचें. हांव खेरीत भाशेन दिनवासतां फादर सेवील आंतांव कापुचीन पाद्री. ताका ओळख दिवची आमच्या तालिगांव गरज ना, कित्याक आमी जायते पावटी ताका हाडटात आनी आमकां तर कितें सांगूंक जाय, कितें संभ्रमूंक जाय. वी फायंड द फर्स्ट रायट एप्रोप्रिएट पर्सन इज फादर सेवील. ओली फेस्त आहा म्हज्या आनी पादिगराच्या मतींत जाता, फादर सेविलाक आपोवया. कितें प्रोग्राम आहा युथाचो, फादर सेविलाक आपोवया. जायते पावटी तो पावता, फुडें जायते पावटी दुसरीं ताका आपयता. सदां तालिगांव इच्छा जायना न्हू, आनी तालिगांव इज नॉट ओन्ली वन पॅरीश, जायत्यो पॅरीश आहा. सालिगांव लोक आहा न्हू, जायतो लोक ताका आपयता. ही इज अ प्रिस्ट इन डिमांड. ताका पयलो बूक कोचकोता. हांवें ताका पयलें ऑगस्टां सांगलें हांव म्हणटा पादिकाराक खंय जाता आनी तुका नोव्हेंबराचे 10 तारखेक बरोवन दवर. आनी रोखडेंच पादिकारूय चिंतू पडा सारे. ऑगस्ट आतां सामिगेली फेस्त जाल्लें ना, रुजाय साहेबणी फेस्ता एंड पाद्री हें केलो, कित्याक म्हाका फादर सेवील जाय आसलो. ताणें रोखडेंच वय म्हणल्यान बरे भाशेन साहेबणी बाबतींत ताणें सांगलां. साहेबीण माय सगल्यांक राखता, सांबाळटा. हें हांवें लागशिल्ल्यान अनुभवलां. ताका लागून तेच करात, पयलीं मोग करात साहेबणीचो, मागीर तेच करूंक सोंपें जातलें. नाव यू आर फायंडींग इट डिफिकल्ट. फादर 5 मिस्तेर म्हणूंक आम कितू कास्तीक जाता. तुमान आनी पाडचिता आनी कितू दित रे, आनी कितें तेच करूंक सांगता. पयलीं मोग कराय, मागीर तुमी 13 मुगो, मागीर 5 न्हू, आनी एक कोतलीं 10 जातलो, आनी एक कोतलीं 15 जाय, आनी एक कोतलीं 20 कोतलीं, मागीर 20 फुडें 40 मिस्तेर करीत, 60 मिस्तेर कर. हांव म्हगे जिवितांत कोतां आनी म्हाका कांय न्हू तें तेच करप म्हळ्यार इज द बेस्ट थिंग ऑन अर्थ दॅट आय डू एवरी डे. तुमच्याय जिवितांत होच मोग लागूं साहेबणीचो, होच मोग लागूं 13चो, आनी तेच तुम सगळें वाटायतलें. आयज तुमगे फॅमिली प्रॉब्लम आहाय, कोश्ट आहात, दोग आहात, पर्सनल इश्यूज लगूत आहात, सगळे 13 वरवीं. ताका लागून मिस्तेर म्हणून धाड धांवनाकाय. आमचे बाबा नमन मरे महिमा बापा मिस्तेर म्हणटा दोन थोडो वेळ ओगे रावात आनी सांगात सायबीण माय हें प्रॉब्लम, हो इश्यू, दीस इज वन थिंग दॅट आय एम फायंडींग इट डिफिकल्ट टू हँडल. ते ब्रेक घाला आनी मागीर सगळें ताऱ्यार पडटा. सायबीण मागीर बॉल दितली फेस करून. प्रॉब्लम तेशें आसतलें, बट इट वोंट अफेक्ट युअर पीस ऑफ मायंड एंड बॉडी. हें जाल्यार गॅरंटी हांव दितां. ताका लागून फादर सेविलाक दिनवासता. आनी हें एंड न्हू, आज फेस्ता आपयल म्हण जायना, आनीक जायत्यो संद्यो येतल्यो. आनी ना जाल्यार आमी निर्माण कोत्तले, कित्याक तुमकां देवाचे जाता तितलो मोग वळख दिवचो आमचो आवडो, आमच्या पादिगराचो आवडो तुमकां कितें तरी बरें दिवंक. तें बरें दिवंक आमी सोदता तेन्ना फादर सेवील तुकाय जागो, म्हत्वाचो जागो, व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसतलो म्हूण हांव तुका भासतां. जेन्ना फादराक दिनवासलां
हांव सगल्यांक दिन वाचता ही परब आयज तरी बरी जाल्या करपे बरी. इफ दीस फीस्ट इज ग्रेसफूल टुडे, many have worked to make this feast along with us a graceful reality today. पयले सुवातेर हांव दिन वाचता सगळ्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयज फेस्ताक लागून तुमी आयलीं म्हूण. घोडे ह्या फेस्ताक परंपरे प्रमाणे ट्रेडिशन जालां हा लोक उणो आसता, पूण आसूं तरी पासून येतालीं तांकां हांव दिन वाचता, तांकां येयली मोग आहा म्हूण. कॉन्फ्रात जावं हेर भाव भयण जावं ती येतालीं, आमगे ऑल्टर सर्वस जावं एंजल जावं येतालीं, सगल्यांक दिन वाचता. आनी आमगे कार्यावळी जाताल्योय. सो तुमगे मिसाचें पार्टिसिपेशन आनी कार्यावळी करपी तुमगे उमेदीक लागोत आमी तुमकां दिन वाचता. कॅन्टीन करूंक आदार दिला, जावं आमच्यो समुदायो जावं आमचे एसोसिएशन्सान तांकांय दिन वास सोंपें न्हू तें सगल्यांक घेवन कॅन्टीन करूंक एकेकल्याक एक मत पूण तरी पासून करूंक जाय. आमचो पसरो चलयला जावं पियेदाद, जॉयस आनी ब्रिटो हांकां आमी दिन वाचता. आमचो सावंड सोल्दान्स वेलिंग्टन पळयता आमकां सावंडाचे तितलो हें आसना तरी पासून ताका आमी दिन वाचता. आमची स्टेज आनी हें डेकोरेशन आमी पळयता तें स्टेजी बाबतींत आमचो डॉमिनीक डिकोस्टा, शेल्टन गोसोलो हाणें आदार दिला. ऑफिसांत आमचें जेनिफर फेराव आसा, ताणें सगळीं जावं नोवेनाची जावं लिटरची धाडपाची जावं कोणाक कितें घालपाचें जावं प्रोग्रामां सगळें ताणें करून दवरलां. आदी फुडें म्हाका जाल्यार टेंशन वचना, ऑफिसांत तें सगळें करता. फकत हांवें तें चड बायें केलां, फादर सगळें केलां, तूं फकत यो आनी पळय सगळें केलां. ताका कोत्ता देखून हांव दिन वाचतां. आमचो एंथनी राज आमचो सांक्रिस्तांव फकाण ती सकाळ फुडें 5 वरांची गांठ मारूं इगोज ओपन करूंक आमकां जायते पावटी. कालो हांव एक ग्रुपार आमले एक चर्च ग्रुपार चयतालो, बाय अमके मिसा येवपाक कोण आहाय ते सांगाय. नो आय एम डेड टू द वर्ल्ड एट दॅट टायम, आय गेट अप अ बीट लेट. आमी सगलीं संवसारां मेलो आसताय 8 लगूत, थोड्यान लेट मीस मागलें, म्हाका लेट मिसा घाल. पूण तेका चोय सदां उठोवचें पडटा आनी सगल्या मिसांक रावचें पडटा तेंचे त्या. जेन्ना ताचो पांय संपलोलो, वेन हीज फादर डायड, ही वॉज इन तामिळनाडू. आमच्या वेलिंग्टन बाबान सांक्रिस्तेचो वावर पेडता. जेन्ना सांक्रिस्तां खूंय हे चिकोचे न्हू, खूंय सांक्रिस्तां खूंय वयत म्हणटा घरां हॉलिडेयान, तेन्ना पादगिराचेर पातकुरांचेर मातशें माथ्यार मातशें मिरी पडटा, कित्याक हें सगळें चुपा जाय न्हू, मिसूय चोय हें चोय तेंच. आनी इगोज सोंपी न्हू, जायत्यो एक्टिविटी आसात, सो मेनी एक्टिविटीज. पूण तरी पासून वेलिंग्टन येता, पयल्यार येता. वेलिंग्टनाकूय न्हिदे जायती खुशी ताका, पूण तें सॅक्रिफीस कोन्न यो सकाळीं हें कर. पूण दुसरें आहाय जावं बाबू शाह आमगेलो एंथनी केरांतलो, तोवूय ते हेल्प करता. जावं क्रावेर बेगीन पावल्यार तोवूय हेल्प करतात. मागीर कोण ती मागणी येताय तिवूय दारां बी उगडूंक हेल्प करतात. अशें कोन्न हेल्प करया, सगळें सांक्रिस्तांचें घाल न्हू. आयज सांक्रिस्तां हांव म्हण तेका उलयताय, फाल तुमी जाल सपोज सांगता दोन पटोलें कितें तें बारीक वस्त दिसताय, पूण भोव म्हत्वाचें ध्यान मन दवरून दवरचें. एक चुकोली मिसाची बेटा कितें तरी उणी, बेटे कितें तरी उणी, हें तुमी नोट करचें. सगल्या PPC आनी एसोसिएशन्स आमी दिन वाचता. आमचो कोय मिस्त्री सांतान आसा, तो सदांच बोर घेता बरे भाशेन ट्रेन करूंक, ताकाय आमी दिन वाचता. न्हय फकत हेंकां घेवन आयज हो 8:30 कोयर केला, पूण हेर मिसांक ताणें कोयर मांडल्यात न्हू रे सदां. आनी कोयर नाय जायचो ही नाय जाल्यार तो हाच. आनी एक बरें दिसता तें कितेंय सांग, तेका पर्सनली सांग ओ हिंग सांग, तो सदां मानून घेता, केन्नाय म्हाका पोते दिना तो. तें एक तेगे गूण. बरे बायलेगे बरो गो तो कटा, बरे बायलेगे बरो गो म्हूण सारकें वेरी गूड. मागीर आमची ऑल्टर सर्वस आहात न्हू, ऑल्टर सर्वस सदां मारकात. ब्रदरान आमगे दोग ब्रदर पिलाचे ते येतात, आमगे डिकनान तांकां मारकात केले, बरे भशेन ताणें केलें. जावं आमची एंजल्स जाल्ली न्हू, ह्या दिसा हॉलिडे खूंय हो जाता, UK, CK, DK, BK, PK. पूण तरी पासून ती टिके रावलीं, तालिगांव किंगडमांत रावलीं आनी ती येयलीं. म्हाका बरें दिसलें. कॉन्फ्रात भाव भयण आहात न्हू, ते येताले सालवी वेळार येताले आनी आयज जायते दिसतात, केन्नाच सदांच पळोवंक नासलीं तीं तोंडान दिसतात, तांकांय आमी दिन वाचता. सरमांव सांग पाद्री कितें सोंपें न्हू तें. एक पाद्री फोन करता, 10 दीस रावचें पडटा गे कन्फर्मेशना. 3 पाद्री करूंक जाय, 9 दिसांक 3 दीस एकल्या दिले जाल्यार 30 पाद्री मॅसेज घालचें पडटा. वेरी डिफिकल्ट. पूण तरी पासून आमी कोणाक आपयना, आमकां कोण बरें कितें दितलो तेकाच आमी आपयता. संवसारांत जायते पाद्री आहाय, सगळ्यांक आपोवपा जाय न्हय, पूण कितें बरो आमच्या मना प्रमाणे क्रिस्ताच्या मना प्रमाणे तुमकां संदेश पावयतलो तांकां आपयता. सगल्यांक दिन वाचता. बायलांक लायटी पडयतात, हें सगळें लायटींग आमगे ज्यो करता. कितें आहल्यार तो म्हाका पयलो खबर, फादां हांव लायट घातलो आं, हो ताचो हुस्को आमचे इगोजी सवें. बायलांक लायट गायलो मातशें सोबिताय लोकांक कोटा, इगोजीन कितें तरी आहा. म्हाका जाय जावन फादां तुमी इगोजीन नोयेन जालो, आमी कितें कोण कळटा ना, पासार जाल्लो, देल्फिनाक गेल्लो, हो मॅक्सन्स आयलो, हो तेसोत नागाळ खंय वयतालो, तेसोत आनी
लिटल फिल्डां काजरा वयता तांचो बरी दिसता इकोच हें सगलें कोता आनीक जायतीं आहात जीं ओगेपणी आपलो आदार करतात आनी जांकां नाका नांव काडलेलें तांकांय हांव सगल्यांक दिवन वचता इगोज तुमची हांव 4 वर्सां हां वो 2 वर्सांनी म्हाका विसम काडीत खबर ना पूण आमी वयतले मुगे पॉयंट हो आमी वेतले पूण तुमी सांबाळपाची इगोज बरे भशेन भावात जेयात तेस करात भावात तनकोट राहात आनी आदार दियात आम गवळ येतात तुमचे सेवेक तुमगे आदार ना जाल्यार आमगे सेवेन जाय तें कितें उणें तुमगे आदार म्हूण आमच्यान जाय ती सेवा तुमकां दिवंक जाता आतां 10:30 वाजता इंग्लीश मीस आसा आनी त्या उपरांत मिसांचो सेवा धर्म हो शेड्यूल सोंपता सांजे मीस ना भायल्यान तुमी पळयन तुमकां फुलां लायल्यांत आसतलीं आनी SSVP मेंबर आसतलीं बॉक्सां घेवन तुमी उदारपणान घालचें आमचे जायतीं गरीब भाव भयणी आसात तीं तांकां आदार करतात तुमच्या आदारान कोतात तुमी पात्रोन तांची घालात तुमच्या उदारपणाक टिकेटी विकतात आमी कोर कांतार आनी म्युजिकल एक्स्ट्रावगांजा हाच्यो त्योय तुमी घेवच्यो आनी आमी आवडत हांव एक फॅमिलीची 2 जाण तरी 2 टिकेटी तरी घेतल्यो ह्यो कार्यावळी आमचे पसत घडल्यात आयज ह्या कार्यावळींक लागून तालिगांव घासता खूंय वचपाचो तूं तालिगांवां तुगे चर्च बरी एक्टीव आं पादिगरा बरोबर तुमी दवरल्या म्हाका 1-1.5 वर्सां थिंग आहा हांव हितू पादिगार 7 वर्सां पादिगरा बरोबर तुमी एक्टीव दवरल्या आनी म्हाकाय तें नांव मेळटा तेन्ना हांवूय हुशाल जाता सो तुमी येवचें ही परब सगल्यांची कोणूय तरी उरला आपले वॉलंटरी कॉन्ट्रिब्युशन सबस्क्रिप्शन आमी दिता तें PPC मेंबरां लागीं दिवचें वो ऑफिसांत येवन फाल्यां तुमी दिवंक जाता आतां कोणूय PPC मेंबर सबस्क्रिप्शन लिस्ट भोंवडायला आनी आजून हाडिल्लें ना मागीर बेगीन दिवचें कितें आमकां कोर्स करूंक जाय सगळीं बिलां सेटल करूंक जाय तुमी बेगीन हाडचें म्हूण मागता फाल्यां नोव्हेंबराचे 11 आमी क्रीज घेतल्या भुरग्यांक ओल्ड गोवा वतात रेतीर हो रेतीर सगल्यांक कंपल्सरी हांव सजमतां आवय बापायनी भुरग्यांक केन्नाय धाडनाय कित्याक ती 9th आहाय 10th आहाय एकलीं रावोंक बट सामवे वी हॅव टू स्टार्ट वी हॅव टू टीच देम इंडिविज्युअल मेच्युरिटी इंडिविज्युअल ग्रोथ कितून जाता सगल्यो गत मामीन आपणागे पाकट्यान दवरूंक जायना भायर फाल्यां कामां वयतलीं फाल्यां शिकोवंक मुखार वयतलीं धाडूंक जाय हुस्को आहा आनी आतां जात ते प्रमाणे चड भुरगां ओदीक हुस्को पूण बिनाकात हांव येतलो आनी आमचे 7-8 कॅटेकिस्टां येतलीं आनी आय ट्रस्ट युअर चिल्ड्रन आनी आय ट्रस्ट माय कॅटेकिजम स्टुडंट्स दे वील नॉट क्रिएट एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट दे वील डू मस्ती कोतायच कोण कोना मातशें फकाण करपाचें हें आसता घोडे रातीको भिवपा बी कितें आसता तें सगलें जाता बरी ती उमेद पूण सारकी पास्ट कोण करपाना तें हांव तुमकां सजमायता ताका लागून सगल्यांक तें कंपल्सरी सगल्यान आपल्या भुरग्यांक धाडचें फाल्यां 3:30 आम बस सुट्टलो मागीर फोन मारून पडो नाका एक फोन मारताय ते या आम कमींग ऑन द वे हिंग चिंबेल भाशेन खंय ट्रॅफीक जाम ना चिंबेल सजमोता ट्रॅफीक जाम हिंग कोणान ताका लागून बेगीन 3:15 सगलीं दारा भायर आसतलीं पादिगार मागणी करतलो आनी आमी वेतले हांव सो सगल्यांनी येवचें प्लीज कम इन टायम ओके कोणान एक जायत फावट सगलीं येता एकल्या लागत रावताय 4-5 मिनटां रावताय अर्दें वर 25 मिनट रावचे तेंची चिंतात आनी प्लीज कम इन टायम हो रेतीर परवां सोदतलो सो 11th इवनींग वील एंड ऑन 12th इवनींग सो येवचें फ्रॉम 13th आमी आमची लागशिल्ली तयारी करता हें हूंय गरजेचें कित्याक क्रिसमस 24th सो एवरी डे दॅट इज फ्रॉम 13th वेनिसडे 4:30 to 6 तांकां सेशन आहात मागीर प्रॅक्टीस आहात कुमसार आहात ती आमी सांगतलीं सो तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडचे वय जायत फावट चड जाता थोडे दिसते तुमचे पसून कॅटेकिस्टांय सॅक्रिफायस कोताय तांकांय काम आहा तांकांय तेंगे भुरग्यांक हॉलिडे आहाय सगलें आहा तें सोडून तीं येतलीं आनी आय हॅव टेकन लॉट ऑफ पेन्स टू कॉल गूड स्पिकर्स सेशन आहा तेन्ना 7-8 गूड स्पिकर्स तितून आमगे डिकनूय आहा तो जाय तें प्रिपेर करता ताका जाय ती उमेद सो येयात आनी टायमार या टायमार वचूया ना म्हणून काय सेशनाक टायम चड जाता तुमी तर बेगीन येयलीं बेगीन स्टार्ट करूंक जाता बेगीन धाडून सो 4:30 to 6 ही सेशनां भुरग्यां पासत मागाय हे दीस तेंचे पासत मागपाचे दे मे बी इन ग्रेस एंड द होली स्पिरीट मे रिवली दे मे रिसीव द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरीट तेंचे पासत मागाय फाल्यां सांजेर 5:15 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी मागीर देवा उतराचो नियाळ मांटो घेयात 13वे नोमशेन सांत आंतोनीच्या कपलांत मीस आसा सांजे 6 वाजता नोव्हेंबराचे 13वे ऑक्झिलियम सिस्टर्स घडून हाडटात कामेन्सी कार्यावळ कॅथलीक चेडवांक जायतीं कॅथलीक चेड दिसती पडटाय म्हाका वसात माद्री जावपाकू म्हण पूण कितें तरी घेतलीं
आनी घोडे हांव म्हाजे मिसा पयलीं फादर सेवेला बरें फकाण करता तो हिंचा बाय तूं वयता हांवें म्हणना फादर वॉट्सॅपार आहाय ते सगळे डिलीट जावपा जाय ते मागीर वसात हांव म्हणा डिलीट कराय पूण वसा घोडे देव आपयत देव कोणा आपयता तें म्हज्यान सांगून ना तुज्यान सांगूंक जायना आनी आपयना जाल्यार तिंके चिंताय तें जिवितांत जरूर उपकारतलें सगलो संवसार येत आनी तालिगांवची चेडवां ना जायत हें जावपा जायना हांव पातयेत तुमचेर तुमी वचात इट इज फ्रॉम 8 to 4 PM. रेस्तारा दीस 14 आमच्या भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे केरीत मी सकाळी 7:30 वाजता उपरांत डिनरी ऑल्टर सर्वस टर्नामेंट आसा तांची फायनल 17 सालिगांव सिमनारीन जातली सोमारा दीस नोव्हेंबराचे 16 सोनवारा दीस सॅटर्डे आमची रोमार बेता पिल्लार फादर आग्नेलाच्या नोबेनाक सकाळी 9:15 वाजता सांजेर ते 16 सांजे 7:15 वाजता कोरकांता सगल्यांक बेगीन येवन आपले कदेलेर बसूंक मागता आमी 2000 कदेल घालता तुमगे सोयऱ्यांक गोडच्यांक सगल्यांक इश्टांक मित्रांक घेवन येयाय आपयाय तांकां आनी कदेलेर बसा 7:15 शार्प आमी सुरू करता फुडल्या आयताराक नोव्हेंबराचे 17 जुबली म्युजिकल एक्स्ट्रावेगन्सा घडोवन हाडटा थोडो वेळ सांगाता सारुया सांजे 6:30 वाजता हो सुरू जातलो बँड आसा 2 बँडां आसतलीं आनी दुसऱ्यो कार्यावळी आसात स्टॉल्स आसात 480 इयर्सा उपरांत हो खुशालकायेचो समारोह कल्चरल समारोह नातालां समयर आमी सदां क्रिसमस बाजार करता 3 दिसांचो बाजार आसतलो स्टॉल घेवन तशेंच हाजीर जावन हो उत्सवाचो बाजार फुलोवया नातालां समयर तालिगांवचो पोरजोळ तशेंच 2025 जुबली ह्या कॅलेंडर आमी उजवाडाक हाडटा वी आर गोइंग टू पब्लीश कॅलेंडर फॉर द जुबली इयर सो ऑल्सो आ पब्लिकेशन तालिगांवचो पोरजोळ आर्टिकल्स दियात एडवर्टिजमेंट्स दियात आनी हें आतां सेंट पॉल बूक सेंटर तुमकां अनाउन्स करूंक लायता की नोव्हेंबर 11 to November 16 देर इज अ बूक डिस्कावंट सेल तुमी खंयचे बूक घेतात तितून तुमकां डिस्कावंट मेळटलें तर वचात बूक घेयात पयले मागीर वाचात आनी जिवीत व्हरता बरी आतां सेंट पॉल खंय आहा जायते आहाय म्हापसा आहा हिंगा पणजे 18 जून रोड बॉम्बे बाजार आहा थिंगा आहा तुमच्यान हांव जाता हांव जाणा तुमी बॉम्बे बाजारां वयतलीं फॉर क्रिसमस शॉपिंग सेंट पॉल्सांकूय हो जाता तुमी घेवंक आमी सायबणीच्यो बेटो बंद दवरूंक सांगलेल्यो नोयना घालून थोड्यांक 1-2 भाड्यान केल्यात फाल्यां तावन सगळे सायबीणमाच्यो बेटो परतून सुरू जाता विजिटेशन ऑफ RED वील बिगीन टुमोरो इन तालिगांव वन्स अगेन आयज सांजे आमचे कॉन्फरात भाव राफायला काल मेळोवन हिंगा इगोचेंत लादीन करतले सायबणी दीस न्हू दिन वासूंक कोणाक खुशी ताणें येवचें आनी तुमी घरा रावन लादनींत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार YouTube सेंट मायकल चर्च तालिगांव हाचे ते लायव्ह दाखयतले 6:30 इन द इवनिंग आतां जी कोण श्रीलंका हो सोदता जाल्यार 14 जानेवारी आमी वेतले फाल्यां निमाणो दीस एक्चुअली आयज निमाण दीस फाल्यां 12:30 पयलें तुमचे पयशे आनी पासपोर्ट कॉपीज फ्रंट एंड बॅक तुमी हाडचे आनी वेस्टर्न युरोप कोण हो सोदता 7 मायाचे तुमी येवचे म्हूण हांव मागतां प्रितीच्या बाबळीनो आनी सगल्यांक तुमकां सायबीणमाची परब एकूच विनंती तेस करात 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 तेस चुकयनाका यार कितें चुकोत जिवितां तेस आनी मीस चुकयनाकात हें आमचें ही 2 मागणी खांबय आमच्या कातोलीक जिविताची उबी रावया प्रितीच्या बाबडीनो हांगासर तुमचे मदें येवंक सदांच खुशालकाय बरे भाशेन तुमी हांगासर मांडावळ कोत्तात आनी आयज पासून बरे भाशेन मांडावळ केल्या सगळीं जावं आमची वाचपां करपी ऑल्टर सर्वस कॉयर बरे भाशेन जालां सगळें हांव केरीत शाबासकी दिता तुमकां सगल्यांक आनी भोव करून आमच्या पादविकाराक फॉर सिप्रियान फॉर हेस्टन फॉर डॉमिनीक डिकन शेल्डन सगल्यांक बरें आवड येता सिस्टरींचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता आनी सदांच देवान तुमचेर तुमच्या गोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं सायबीण मायचें बेसांव तुमकां फावो जावं हीच म्हजी मागणी ह्या वेळार देवाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं तयार जावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं ह्या वेळार देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मान बागोया भागिवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आमेन आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रुचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आमेन आयज आंकवार मारयेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात
पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आमेन. आनी सोर पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा जोण एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा पुरसांवां वचून भायर सरुया. आमचे कॉन्फरन्स वाट दाखयतले. आमच्या ग्रावंडाचेर हे पुरसांव जातले. मातशे भायर सरुया. पुरसांग आमी वांटो घेता तेन्ना पुरसांव चलता तेन्ना आमी गायन गावुया. टी 40 रुसारी सायबिणी पान 222 टी 43 पेज 222. लोकां लागीं मागता पुरसांग भायर सरो.
सगळ्यांक बाबोयताय सगळ्यांक बाबोयताय सोली बापाची आवय पुताची तीन आज्ञाची अंगवार मायांची पापक्या मुंचाची सोम्या सोम्या जेजूची सोम्या जेजूची Dojar sheratir bolis askari Amci sahibil tu Mogar utkari mogar agari आमची आमची राणी तू आमची राणी तू देवा मागितले विचिद्रोगाचे रुजाय साहेबिणी आमचे पासून मान Cristacio basario amga paosacia प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टा आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार सदांकाल आसूं आमचे थाय तकली भगवान आमी साहेबांचो आशिर्वाद आमचेर घेवया आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या आख्या गांवचेर माय मरीचो आशिर्वाद पडून मागुया
शेवटाचे गायन आम्ही गाऊया T21 पान 213 T21 पेज 212. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोग सांबाळू बेसांव घालगेन ओडोराव्यान सोंगो शांती सदांच निवार बेसांव घालगेन ओडोराव्यान सोंगो शांती निवार रुजारी साय बेनी आमी तुजी वस्तू भुरगीं कोटाली माये आमकां तुज्या गिराक सांबाळ सदां रुजारी साय बेनी आमी तुजी वस्तू भुरगीं कोटाली माये आमकां तुज्या गिराक सांबाळ सदां Carchine dami sandyar, takoy amka tuzo usvar, patgatane dami polya, tuja hatan amka ivar. Patgatane dami polya, tuja hatan ivar. Ruzari sai beni, आमी तुजी वस्तू भुरगीं कोटाली माये आमकां तुज्या दिनाक सांबाळ सदां रुजारी साय बेनी आमी तुजी वस्तू भुरगीं कोटाली माये आमकां तुज्या दिनाक सांबाळ सदां आमच्या गांवची आस्कारी तूं सगळ्यांक आमकां दोग सांबाळू बेसांव घालगेन ओडोराव्यान सोंगो शांती सदांच निवार बेसांव घालगेन ओडोराव्यान सोंगो शांती निवार रुजारी साय बेनी आमी तुजी वस्तू भुरगीं कोटाली माये आमकां तुज्या